सध्या आता मार्केटात कमिटी कोण येईल ना असं मार्केट पेंटर येईल आणि मार्केटात काय हे प्रेसिडेंट हे म्हणतात ते आम्ही तर हांव तरी 15 वर्सां जाले मार्केटात अजून काय पळयलें ना ते आणि हे दोग जाणां लागून आख्खे आख्खे मार्केट मार्केट 400 लोक 450 आमच्या सोफा पिल्यार आसा त्याच्या भितर आमी 450 लोक आशिल्ले आता आफ्टर 3 days लॉकडाऊन मंडेच्यान लॉकडाऊन करपाक हे मार्केट कमिटी तेंच्यांनी डिसिजन घेतलें पळय सगळे तेंच्यांनी आउटस्कट आहा पळय आमच्या मार्केटान तेंचे कडेन विचारपाक गेले एकट्यान तेंकां हें केलें ना आमी बंद केलें ना म्हण सांगता तेंच्यानी आमी करूच ना म्हण सांगपाक आमकां तें जायच ना म्हणून 3 दीस आमकां गव्हर्नमेंटान दिल्ले न्ही 3 दीस आमी रावले मागीर तेणी धरयले आनी 6 दीस काडले 6 दीस काडले आनी परते 8 दीस काडले 8 दीस आज सोमारात करून दिवपाचें आमकां आनी आतां कितें खावपाचें एक्सटेंड करता न्ही लॉकडावन बरें चल एकदां आमी तुका सपोर्ट करपाक शकता पण आमकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घ्या डिसिजन न्ही जाल्यार बेश्टो घरा कडल्यान प्रेस क्लियर जाता परत एकदा आतां कळ्ळें म्हाका तुमकां सगळ्या कोणाक कॉन्फिडन्स घेना घेना बरें ताका विचार की ते सीपी आयज ते मार्केटांतले लोक आयिल्ले तेंची मागणी आशिल्ली की शॉपां ओपन करची म्हणून मार्केटांतली कितें डिसिजन घेतला आतां डिसिजन म्हटल्यार आतां सद्या तुमी जाणा आसतले मार्केट प्रेसिडेंट जो आसा विनोद शिरोडकर तेणी स्टेटमेंट दिल्लो की आनी थोडे दीस बंद आसतले म्हणून 4 दिसां खातीर बट आतां येवन पळयता जाल्यार सगळे वेंडर्स हांगा आयिल्ले तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की तांकां कॉन्फिडन्सान घेवना म्हणून हो डिसिजन घेवपाक सो ते आतां डिमांड करताले की जे जशें चालू आशिल्लें त्या प्रमाणे आसचें म्हण केसी आतां म्हाकाय अशें दिशिल्लें की आतां केसी मार्केटान सांपडटात न्ही त्या कारणा खातीर बंद तेंच्यांनी डिसिजन घेतला म्हणून पण आतां ते दुसरेंच कितें जालें ते कलेक्टराकूय फोन मारलो हांवें विचारपाक कित्याक अशें सिच्युएशन आसा म्हणून तो म्हणपाक लागलो एक्चुली आमकां गरज ना म्हणून लॉकडावन करपाची कित्याक ऑलरेडी 7 दीस बंद आशिल्लें कोणाक कितें सिमटम्स बी आसा जाल्यार तो मनीस फुडें येवन म्हणपालो चॅकींग करतलो म्हणून सो लॉकडावन करपाची गरज ना म्हणून सांगलें कलेक्टरान अशें म्हाका सांगलें म्हणून तो आयिल्लो मागीर वेंडर्सूय आयिल्ले सो तांकां जशें ऑल्टरनेट डेज जाताले तशें ओपन करपाक सांगलां मार्केटान जेन्ना केसीस मेळ्ळे तेच्या मागीर तुमी मार्केट बी सॅनिटायज केल्लें न्ही केल्लें हय आनी मागीर मार्केटाची भायलीं शॉपां ओपन आशिल्लीं सो हेंच कित्याक बंद दवरपाक हें केल्लें आतां हेंच हांवें मार्केट इन्स्पेक्टर आतां परत सर्वे करपाक लायला आतांच म्हाका थोड्यो गोश्टी चडशे कळून येयल्या तेंच्यांनी म्हाका सांगलें त्या प्रमाणे तांकां आतां सर्वे करपाक परत लायतलें आनी एक तेंची डिमांड आशिल्ली की जे ऑल्टरनेट डेज शॉप ओपन आसता ते रेगुलर करचे म्हणून पयलीं भशेन डेली चालू तेजेर कितें करपाक हांव थोडे डिस्कस करून मागीर तांकां डिसिजन सांगता म्हणून सांगता तुमी ट्रेडर्स बाजाराचे सगळे वचून म्युन्सिपालिटीक अप्रोच जाल्ले आमचे जे पळय कितें प्रॉब्लम्स आसा ते आमी सगळे म्युन्सिपालिटीक सांगले कळ्ळें तुका आनी म्युन्सिपालिटीक कन्विन्स केलें बाबा आमकां अशे अशे प्रॉब्लम्स आसा सो म्युन्सिपालिटी अग्री आनी आतां आमकां तेणी लॉक ओपन करून दिला सद्याक हेजे पयलीं कोण जो पळय मनीस रॉंग मॅसेजीस धाडटालो म्युन्सिपालिटीन वचून तेजी सगळ्यान व्हडली मिस्टेक आशिल्ली आनी तो आपूण एकटो जावन सगळें आपूण लिडर म्हणून अशें म्हणून मानतालो सो हेजे उपरांत आनी लिडर आमकां कोण मार्केटान नाका आमी सगळे मार्केटकार एक आसा आमकां कोण जो पळय लिडर जाय ते आमी मागीर मुखार चूज करतले तुमचे ते आनी एक मागणी आशिल्ली की ऑल्टरनेट डेज आहा ते बंद करून रेगुलर करचे सद्याक आमकां सिपीन कितें सांगलां अप टील सॅटर्डे तुमी ऑल्टरनेट डेज करा मागीर आपूण कलेक्टरा कडेन उलयता तो कितें डिसिजन जे सांगता ते मागीर आपूण तुका येवन मॅसेज कन्वे करता